आयज गर्वान छाती म्हाका दिसता व्हडली जाता. एक उमेदीन आयज आमी रेस मागीस पंचायतीन गर्वान सांगता की आयज आमच्या 11 मदीं रेस मागीस पंचायतीन 5 पंचायत मेंबर्स अनअपोज जिखून आयल्या. संगीता, नयना नाईक, सुभाष पेडणेकर, सगळे वळखतात तुमी, झेवियर बाब आणि उमेश, हे सगळे 5 जाणां अनअपोज आमी ह्या पॅनलाचेर निवडून हाडल्या. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसता रिकॉर्ड आसतलो गोंयांत. म्हाका दिसता हेज्याकून सुबेजांनी अनअपोज कोण निवडून खंयच्या पंचायतीन हाडूंक नासतले. इम्पॉर्टंट गजाल लोक केन्ना हाडटा अनअपोज, जेन्ना लोकांची कामां बऱ्या भशेन जायत आसता, लोकांचे जे कितें कितें इश्यूज आसता ते सगळे पंचायत मेंबर सोडयतात, तेन्नाच म्हाका दिसता लोकांक एक विश्वास आसता आणि तो विश्वास तेंच्यांनी आयज आमच्या पॅनलाचेर दाखयला. हांव सांगूंक सोदतां की फुडें आतां उरलीं इलेक्शनां आमची 5 पंचायत मेंबर, हे फुडले 5 जे मेंबर आसतले हे आमी 5ांचे 5ूय आमी इलेक्ट जावन हाडटले. आनी हांव आनीक हांगा एक ऐलानूय करता, डिक्लेअर करता की आमच्या ह्या रेस मागीस पंचायतीची फुडली सरपंच श्रीमती सुष्मिता पेडणेकर ही आसतली. सुष्मिता पेडणेकर ही वॉर्ड नंबर 2 रिप्रेझेंट करता आणि हांव आनीक खात्रीन सांगता की ती 90% वोट सांगता ते हांव आनीक तुमी उगडास धरा, 90% वोट लीड घेवन ती हे इलेक्शन जिखतली. आणि सुभाष पेडणेकर, त्यांचे पॅनल आणि हांव फुडल्या 5 वर्सांत आमचे कडेन जाता तितलें काम रेस मागीस वाठारांत करून दाखयतले. तशेंच उरलेल्या 5ूय पंचायतींनी आमची पॅनलां आसा, ती 5ूय पंचायती आमी जिखून येतले. आनी जेन्ना पंचायत आपली आसता, जेन्ना पॅनलां आपली येता, म्हाका दिसता तेन्ना कामूय करपाक सगळ्यांक सोंपें पडटा. सो उरलेले हांव आनी एकदां सांगता की फुडले 5 आमचे जे पंचायत एका इलेक्शनाक उबे रावल्यात तेंचे हांव अपील करता तुमच्या थ्रू की ते सगळ्या हांकां आमकां सपोर्ट करचें आनी सगळ्यांक निवडून हाडचें. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता अनअपोज जाता आसतना कोणे 2-2, 3-3 फॉर्मां भरलेलीं आनी जी विश्वास तेंच्यांनी दाखयलो. म्हाका दिसता फ्रांसीस सेर्रांव भशेन मनीस जो सिनियर पॉलिटिशियन आसलेलो, प्रार्थना गारुडीदेसाय हे सिनियर आसलेली, तेंच्यांनी एक विश्वास दाखयलो की हय एकटे जेन्ना युनिनिमस जर आमी हाडलो गांवांत जिखून जाल्यार आमचे हेची उदरगत बरी जातली. आनी तेंच्यांनी तो विश्वास जो दाखयलो तो आमच्या पॅनलाचेर दाखयलो, म्हाजेर दाखयलो. तेज्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक कोणे फाटी घेतला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या माध्यमांतल्यान. आनी फुडली सगळी वाटचाल सुरळीतपणान आनी आमी भरपूर डेव्हलपमेंट करून सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखयतले इतलें सांगता. म्हणजे 2 उतरां काबार करता अशें दोन सांगता. हांव सुभाष पेडणेकर अनअपोज आयज इलेक्ट जावन दिल्लो आसा. 3rd टायम म्हजो. जेन्ना तूं गांवांत कितें बरें काम केलें तेन्ना कोण अपोजिशन ना. अनअपोज येवपाचें मेन रिजन म्हणजे आमी खंयच्याच वॉर्डान भेदभाव करूना. कोणी येयलो तें काम केन्ना ना म्हणूंक ना. कसलेंय काम आसूं, बरें आसूं, वायट आसूं, मोटें आसूं नाजाल्यार तें बारीक आसूं, जाल्यार कोणाक परत धाडूना. म्हणून आयज आमी पळय सगळे जाण आतां बसले, इतके जाणांक अनअपोज हाडपाचें रिजन म्हणजे बेगीन तशें कितें आमचो MLA काम करता भरपूर आनी वेरे वचून हांव काम करता की खंयच्या वॉर्डान कोण आयलो जाल्यार हांव तेन्ना ना म्हणिना. म्हाज्या वोटर्सांनी असो विश्वास म्हाका दाखोवन दिलो की म्हाका अनअपोज म्हणजे कोणूच आनी रावना अशें दाखयल्या बद्दल हांव वोटर्सांचे पयले देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे आमचे MLA आहा पळय MLAच्या सपोर्टान हे सगळें फुडलें काम जी कितें कामां आमची आतां पेंडींग आहा ती कामां डेव्हलपमेंटाची आनी खूब कामां पेंडींग आहा. पंचायत घर आसा हे इमिजिएट आमी स्टार्ट करतले आनी सगळीं कामां बऱ्या भशेन कवर करून लोकांक आमी आनी फुडलो विश्वास दाखयतली. केदार ही तुमची पंचायत रिजर्व फॉर महिला सरपंच? हय, ही आमची पंचायत ह्या रिजर्व फॉर महिला सरपंच. आनी हांव सांगता, हांव डिक्लेरूय करता की सुष्मिता पेडणेकर ही आमच्या रेस मागीस पंचायतीची फुडली सरपंच जातली. तिका एक्सपिरियन्सूय आसा, तिणें हेज्या पयलीं 5 वर्सां सरपंच म्हणून कार्यकाळूय सांबाळिल्लो आसा. सो तिच्या म्हाका दिसता लिडरशिपी वांगडा आमचे उरलेले पॅनल आसा ते काम करतले. हांवूय तेंच्या सहभागान फुडें सगळीं कितें कामां आसा ती फुडें करतले. केदार एक आनी म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार कशें आसता
एक आपल्या आवयचें स्वप्न आसता की आपलो चेडो फुडें वचून एक व्हडलो जावचो आमदार जावचो तशें तुमी आमदार जाले आनी आयज तुमची आई बी पंच सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येयला कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? तिका सदांच पयलींच्यान सोशल वर्कान इंट्रस्ट आसलेलो. हें आमचें खरें घर, हें आमी आतां बसल्या पळय, हें आमचें ट्रेडिशनल घर असलें आनी तिणें आपल्या अख्ख्या लायफान भरपूर सोशल वर्क केला. तिका उमेद आसलेली तिजें सपन आसा तें हांवें पुरें केलेंच आनी आयज म्हाका दिसता तिका एक चान्स मेळ्ळो आपल्या हातान फुडलें कामां फुडें व्हरपाक. आई तुमी कितें तुमी सुद्दां सांगतले? आनी सांगलें तें खरें बरोबर आसा. म्हाका पयलीं पासून सोशल वर्काचे खूब उमेद आनी हांव खूब काम करचें अशें म्हाका दिसतालें. आनी आतां हांव इतले वर्सांनी म्हणटा तें म्हाज्या चल्या लागून हांव निवडून आयलां. आनीक आनी लोकांक हांव चल्या लागून निवडून आयलां आनी लोकांनी म्हाका निवडून दिलां. तें हांव तेंचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव सगळे लोकांचें आतां काम करपाचो प्रयत्न करता. आनी म्हाका लोकांनी खूब सपोर्ट केलो, निवडून दिलो. तांचे देव बरें करूं म्हणटा तांकां. थँक्यू. मागीर आनीक प्रश्न असो विचारता की कितें आसता एक स्वप्न आसता की आपूण फुडें कितें तरी केन्ना जातली आनी एक तुमचें स्वप्न आयज खरें जाल्लें आसा कित्याक तें तुमी आयज पंच सदस्य निवडून जाता. अशें पयलीं तुमी केन्ना एक चिंतलेले विचार आसलो केन्ना आपूण फुडें वचून केन्ना तरी पंच सदस्य जातले? आयज तुमचो चेडो आमदार आसा तेच्या बरोबर तुमी बी आयज पंच सदस्य. हांव मातसो ते हांव रिप्लाय केलें जाता. हय, हांव म्हाजो आजो आनी म्हाजी आजी वी बिलोंग टू फ्रिडम फायटर्स फॅमिली. आगवाद म्हाका दिसता तेंचे सूर्यकांत नायक आनी रजनी नायक. सूर्यकांत नायक म्हाजो आजो, रजनी नायक म्हाजी आजी. ती आमी मूळ घरान ओल्ड गोवा करमये म्हणटा पळय ती ऑलरेडी तिणें पंच सदस्य म्हणून थंय काम केलेलें. सो आमचे रक्तानूच आसा कशें आनी फुडें सोशल वर्कूय रक्तान आसलेलो आनी आमी फुडें व्हरत आसा. आनी हें करता आसतना आमकां अशी सारकी कापासता जी टीम मेळ्ळी. सुभाष पेडणेकर, विरेन शिरोडकर आमचो आसा, सुश्मिता पेडणेकर, उरलेले सगळे हांव नांव घेनासतना सगळे पंच सदस्य. आनी हितून आमकां खरेंच एक काम करपाक आनी तुमी गेले एका हेजे एसेंब्ली इलेक्शनाकूय पयलो आसतलें आमकां भरपूर वोटांनी आमकां निवडून दिले. सो आमची सपनां म्हाका दिसता हांगा साकार जाल्या. पूण थंय काबार जायना. आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळिल्ली आसा. हांगच्यान एक नवी टीम आमी फुडें काम व्हरतले जे करून आमकां फुडल्या 5 वर्सांत परते आमकां म्हाका दिसता लोकांनी आशिर्वाद दिवंक जाय ही आशा करून आमी परते मेहनत करपाक चालू करतले. हांव झेवियर रिबेर केगदोले बोर्ड. हांव प्रेस करता म्हाकाच न्हू म्हाज्या गांवाच्या लोकांक म्हाज्या गोंयच्या लोकांक फुडें सरले आनी म्हाका बसयलो तूंच बस म्हणून आनी तेंच्यांनी हांव माय येयले करून हाडलो. ते म्हाका प्रेस करून हांव आमच्या गांवाच्या लोकांक प्रेस करता आनी हांव तेंचे हितून कॉन्फिडन्स आसतना काम करतलो तेंचे सगळ्यांचे. जावं तो घेवन आमचे MLA घेवन आमचे सरपंचाक घेवन कितें काम आहा तेंची आमी करतले आमी तेची. केदार बाब तुमकां एक प्रश्न आसा. तुमच्याच मतदारसंघातले एक जे उमेदवार आसात ते पयलीं विधानसभे इलेक्शनाक ते उबे रावलेले आनी आतां तेंच्यांनी आतां पंचायत इलेक्शनाक फॉर्म भरला. कितें म्हणपाक सोदता? फायनली ती तेजी विश. पूण एक राजकारण अशें हें आसता की फुडें वता आसतना सकयल आनी स्टेप्सां वयर सरतना सकयल देवंक पावना. दॅट इज माय ओपिनियन. हीज ओपिनियन मे बी डिफरंट. सो तेजेर कांय कमेंट ना. तेजे ते विचार आसतले. रेज मागूस पंचायतीन तुमी पॅनल घाला बाकीच्या तुज्या मतदार 6 पंचायतींनी आमची पॅनलां आसा आनी 6 पंचायती रेस मागीर सोडून 5 पंचायती या. हांव ठामपणे सांगता आमी 5 पंचायती रेस मागीर सोडून ही आमकां जिखलीच कशी आली आमी त्यो आमी सगळे जिखून येतले. थँक्यू. थँक्यू. फूल नाव सांगा. माझं नाव उमेश मयेकर. हांव वॉर्ड नंबर 3 रिप्रेझेंट करता आतां. म्हाका सुभाष पेडणेकर चान्स दिलो उलोवपाक आनी रिप्रेझेंट जावपाक. तेजे हांव मनान समजे बरें उलयता आनी म्हाका भुरग्यांनी म्हाका फुडें काडलो तूं फुडें सर म्हणून म्हाजी हय तिजी एक घे बायट. हांव नंबरान ऑनर दिला. हांव पुजा करताले आनी हांव काचे लोकांचें काम करतलें. लायटीचें रस्त्याचें सगळ्यांचें काम करतलें आनी कितें स्कीम आसलेली जाल्यार हांव घरा वचून करतलें. सो तुमी इंट्रोड्यूस करा नांव. संगीता राजेश भोसले. वॉर्ड नंबर 9. तुमचं नाव. आनी तुमी? म्हजें नांव नयना जयप्रकाश नायक आनी हांव
म्हाका निवडून आयले वॉर्ड नंबर सांग. माझं वॉर्ड नंबर 10 वॉर्डांच्या हांव आयलें लोकांनी म्हाका निवडून दिलें आनीक हांव लोकांक इतलें म्हणजे हांव करूं सोदतां लोकां खातीर गांवां सगळ्यांचे कितें कामां उरल्यात हांव प्रयत्न करतालें खूब तांचे कामां करपाक आनी म्हाका खूब खोशी आसा आनी लोकांनी म्हाका निवडून दिलें आनीक आमच्या गांवांत कितें ना कितें हय तें तांकां विचारून तांचे घरून घरा वचून हांव तांकां विचारतालें आनी खूब जाणां अशें अडिल्ले आसा आनी खूब तांकां हेल्प जाय कसलो तो पळयतालें आनी हांव खूब काम करतालें म्हाज्यान जाता ती शक्य जाता तितलें हांव करतालें. नाव सांग आणि वॉर्ड नंबर. वॉर्ड नंबर सुभाष कुमार पेडणेकर वॉर्ड नंबर 4. हांव म्हजें झेवियर रिबेरो वॉर्ड नंबर 1. हांव उमेश श्रीधर भाईकर वॉर्ड नंबर 3. देव बरें करूं.